बाबूश मोन्सेरात सोडटा गोवा फॉरवर्ड, पणजेच्यान उबो रावता अपक्ष म्हणून। मोगून शिरोड्या केलो तसो गोवा फॉरवर्डाक लजेक घालपाचे ना देखून घेतलो निर्णय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वाटली खाती, पयलीचीच खाती सगळ्या मंत्र्यांक परत, पूण दोतोर दवरतलो परिकरा भशेन हेर सगळी 25 खाती आपणाकडेन। उपमुख्यमंत्री करपाक संविधानीय मान्यताय ना, दोन उपमुख्यमंत्री म्हटल्यार गोंयकारांची फकाडां, पयशाचो गोबर, गोंयांक पुरो 4 मंत्री, एडव्होकेट क्लिओपातान उक्तायलें मत। कुंकळकारांनी मनयल्यो पांचरखणीन सत्यो, फुलयलो शिगमो गुलाल मारून। येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार, पळयात खबरो विस्तारान। बाबूश मोन्सेरातान गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडपाचें थारायलां, कारण ताका खंय पणजेच्यान अपक्ष म्हूण उबो रावपाचो आसा। मनोहर पर्रीकाराच्या वारसदाराक हारोवपाचो आसा। सध्या तो पक्षाचो उपाध्यक्ष आसा आनी ग्रेटर पणजी पीडीएचो अध्यक्षय आसा। पणजेच्यान उबो रावपाची बाबूशाची ही दुसरी खेप। फाटले खेपे 2017चे विधानसभा वेंचणुकेंत तो भाजपाचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारा आड हारिल्लो। मागीर परत मनोहर पर्रीकार गोंयांत आयलो तेन्ना ताणें पोटवेंचणूक लडोवंक नाशिल्ली। सोमनाथ जुवारकाराची मक्तेदारी सोंपोवन तो ताळगांवचो आमदार जाल्लो। उपरांत घरकान्न जेनिफरा कडेन ताळगांव सोंपोवन तो सांताक्रुजाचो आमदार जाल्लो। आतां ताची नदर आसा गोंयचे राजधानीचेर। आयकात ताणें गोवा 365 फोनाचेर कितें सांगलें तें। So what have you decided to leave Goa Forward? See, I don't want to basically create a rift or embarrassment for Goa Forward Party. Okay. Because Goa Forward Party basically is in an alliance with the BJP. And we are going to contest against their candidate. So that is the reason best I decided that I would contest as an independent. Achha. Yeah. So when are you leaving? I'll be meeting most probably Vijay today or tomorrow, and then after that I will hand over. So have you spoken to Vijay about your decision? I had spoken to Vijay earlier that I'm interested in contesting. Okay. Yeah. Achha. And Vijay had said that it will not be possible on Goa Forward because they are supporting BJP. He never said anything like that. Did you try for to contest on BJP or Congress ticket? No, I have not tried from anyone. Achha. My thing is very clear. Last time also I contested as an independent. Last time I contested as an independent, and last time Parrikar won. It is Siddharth. I always believe Siddharth never won. It is Parrikar who won. Yeah. Last time against him. So this time I have decided that I will contest as an independent package. Okay. Whoever wants to support me can support me. At one time Congress had supported you. Last time Congress had supported me. Yeah. So I hope some better sense prevails. गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार म्हणटा बाबूश पक्ष सोडटा कारण युती सरकारात आशिल्ल्या भाजपा आड वेंचणूक लडोवप ना हो पक्षाचो निर्णय आसा। बाबूशाचे फुडले राजकीय कारकिर्दी खातीर ताणें ताका परबी दिल्यात। जो बाबूश मोन्सेरात तो भायर सरला कितें दिसता? प्रत्येकाक स्वतंत्रता आसा, फ्रीडम आसा की खंयचे पार्टीक रावप आनी खंयचे पार्टीक रावप ना। हाजे बाबतींत प्रत्येकाचे आपापल्याले वेगवेगळे मत आसता। पणजेच्या सिटाच्या बाबतींत जेन्ना बाबूशान हांवें टिवीचेर पळयलें तेतूंत ताणें म्हणलां की आपूण इंडिपेंडंट रावतलो। आमच्या पक्षाची एक भुमिका आशिल्ली, आमच्या अध्यक्षान ती वेळोवेळी मांडला की ही एक सरकाराक आसतना आपल्याच्या अलायन्स पार्टनरा अगेन्स्ट कॅन्डिडेट दवरप ना। सो हाजो अर्थ असो की गोवा फॉरवर्ड पणज्याक आपल्यालो कॅन्डिडेट दवरनाशिल्लो। की बाबूशान म्हणलां की पार्टीक एम्बॅसेंट जावपाक न्ही, पार्टीक त्रास जावचो न्ही म्हण आपूण पार्टी सोडटा। सो बाबूशाक जर थंय रावपाचो आसा आनी पार्टी जर सोडटा तर आमकां ताचें कांय देणें घेणें ना। आमची पार्टी कॅन्डिडेट दवरचें ना, जे आमी एक धोरण दवरिल्लें की अगेन्स्ट वचचे नात किंवा आमी पार्टीच्या अलायन्स पार्टनराच्या विरुद्ध लडोवचे नात, ह्या भुमिकेशी आमी ठाम आसा। जर तो आमच्या पार्टीक राविल्लो तर ताका तिकीट मेळनाशिल्लें। पार्टी सोडली तागेल्या स्वतंत्र हाका आमी अडथळो हाडूंक शकनात, कित्याक खंयचोच पक्ष वा खंयचोच हें जर कोणाकय जर इच्छा आसा ताजी जर म्हत्वाकांक्षा त्या म्हत्वाकांक्षेक ब्रेक करपाक शकना। म्हाका इतलेंच हांव म्हणूंक शकता की ताका यश दिवचें, ताका बेस्ट ऑफ विशीस यश दिवचें म्हणजे बेस्ट ऑफ विशीस दिवपाच्यो, कित्याक राजकारण हो एक खेळच शेवट आनी त्या खेळाक दोनी पार्टीक म्हळ्यार विरोधक आनी सत्ताधारी ह्या दोगांनी एकमेकाक गुड विशीस करपाक, थंय पर्सनल एनिमिटी दवरपाचो प्रश्न ना आनी पर्सनल एनिमिटी उरची न्ही। बाबूशान पक्ष सोडपाचें थारायलां खरें,
पूण फाटोफाट तो पणजे पिडीएचे अध्यक्षपदय सोडटलो. पळयात कितें करता तो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. खाते वाटपाची अधिकृत अधिसुचोवणी निमणे शुक्रारा काडली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मंत्र्यांक पयलींचीच खातीं परत दिल्यात. फकत मनोहर पर्रीकाराच्या जाग्यार मुख्यमंत्री म्हूण प्रमोद सावंतांचें नांव इतलो कितें तो बदल. पूण हे निमणे खाते वाटप काय फुडें बदल जातले. पर्रीकारा भशेन दोतोर सावंतय उरिल्ली 26 खातीं आपणा कडेन दवरतलो. ह्या प्रस्नाची जाप मेळटली मे म्हयन्याचे 27 तारखेर आचारसंहिता सोंपतली तेन्नाच. वाटून दिल्ली खाती. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, गृह, अर्थ, दक्षता, सर्वसामान्य प्रशासन. रामकृष्ण ढवळीकार भौशीक बांदकाम, न्हंय येरादारी, वस्तू संग्रहालय येरादारी. विजय सरदेसाय नगर नियोजन, शेतकी, पुरातत्व आनी पुराभिलेख, फॅक्टरीज अँड बॉयलर. मनोहर आजगावकार पर्यटन, खेळ, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. रोहन खवटे महसूल, माहिती तंत्रज्ञान, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट. गोविंद गावडे कला, आदिवासी कल्याण, नागरी पुरवठो. विनोद पालयेकार उदका स्रोत, नुस्तेमार, वजनमाप. जयेश साळगांवकार हावजिंग बोर्ड, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी, पोर्ट. माविन गुदिनो पंचायत, एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसेस, प्रोटोकॉल. विश्वजीत राणे भलायकी, वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट, कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजिकता. मिलिंद नायक शार उदरगत, समाज कल्याण, प्रोवेदोरिया. निलेश काब्राल वीज, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी, लॉ अँड ज्युडिशरी, लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स. 2 उपमुख्यमंत्री नेमप म्हटल्यार गोंयकारांची फकाणां करप. ताका संविधानाची मान्यताय ना. ही फकत पयशाचो गोबर करपाची कर्मां. हे मत उक्तायलां गोंयचे नामनेचे संविधान तज्ञ ॲडव्होकेट क्लियोफात आल्मेदा कुतिनोन. युती सरकारांतल्यान घटक पक्षाच्या दबावाक लागून भाजपाचेर 2 मुख्यमंत्री नेमपाची पाळी आयली. मनोहर पर्रीकार वतकीत डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो तेन्ना निर्माण जाल्ली ही परिस्थिती. संविधानात ताका परवानगी ना देखूनच मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक सोबत दितना फकत मंत्री म्हणून दिलो. उपरांत एक अधिसुचोवणी काडून ते उपमुख्यमंत्री म्हणून आसतले असे जाहीर केले. 2 deputy CMs is a big joke on all of us. It will only add to the state expenditure with no additional benefits. In fact, our state size is that of a district of other states. From that point of view, I would suggest that we require only 1 chief minister and 2 ministers. Leave aside 2 deputy chief ministers. The post of deputy chief minister has no place in the constitution or even in the business rules. It has no status except that an executive order has been passed giving the status of deputy chief minister to them. It helps them to have a pilot car and maybe to put their photos in all the government advertisements that are issued. But for us in Goa, there is absolutely no benefit of having a post of deputy chief minister. The position that may not be in the realm of the courts to adjudicate, because the governor has sworn them in as ministers. They are not sworn in as deputy chief ministers. And it is only an executive order that has been passed by the government designating them as deputy chief ministers. The court may not enter that area at all. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभेची सभापती सुमित्रा महाजनान आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कुटुंबाची शुक्रारा भेट घेतली. ह्या वेळार तिणी पर्रीकारांक आर्गां ओंपली. leader of our political hierarchy in Goa अशें म्हजें मत आसा. हाजे इतलो
उत्तुंग मनीस केन्नाच जावना आमच्या पॉलिटिकल क्षेत्रांत गोंयच्या असो उत्तुंग मनीस आमच्या मदीं ना आनी खूब जावप हें स्वाभावीक आसा. मनोराचें चिरस्मरण जें आजून आमकां करपाचें आसा जाल्यार ताजे विचार तर आसाच, पण ताणें जें आचरण दिलें त्या आचरणाच्या पावलाचेर पावल दवरून आमकां वचपाक जाय. ताजी परंपरा, ताणें दिल्ले आदर्श, हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमकां पावला घडकी याद जायत रावता. आनी म्हणून ताचो आदर्श आमच्या मनात कायम आसचो असो एक विचार आमकां हांगासून घेवन वचपाक जाय. म्हणून मनोरा आमी सगळे मेळून एक आर्गां ओंपल्यात ती तशीच आसची. जेन्ना केन्ना जी जबाबदारी पार्टीच्या एखाद्या पार्टीचेर निश्ठा दवरप येतली हें कठीण काम आसता. कठीण काम इतल्याच खातीर म्हणटा कारण राजकारणांत भितर व्यावहारीक उत्तर आसता, पूण त्या व्यावहारीक जिवना भितर सुद्दां ती तत्वां आनी ती निश्ठा सांबाळून मुखार वचपाचें काम मनोहरबाईन केलें. म्हणून मनोहरबाई सगळ्या परस वेगळो आशिल्लो. म्हाका दिसता की असो मनोहरबाई हो सदांच आमच्या काळजांत उरतलो. आनी असो मनोहरबाई गोंयांत जावप आनी देशांत जावप हें कठीण आसा. नवीन मुख्यमंत्री खण वाठारांतलो. हो मुख्यमंत्री गोंयच्यो खणी सुरू करतलो. खण पिडेस्तांक आतां तरी थाकाय मेळटली. खणी सुरू जावपा खातीर फाटल्या वर्सां सावन आंदोलन करपी खण पिडेस्तांचो हो सादो सरळ प्रस्न. आनी खणी सुरू केल्यो नात जाल्यार लोकसभा वेंचणुके वेळार उण्यास 10 विधानसभा मतदारसंघांनी ताचो परिणाम दिसतलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. खणी सुरू करपा खातीर दिवचल आनी हेर वाठारांतल्या खण पिडेस्तांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाक शुक्रारा 1 वर्स पुराय जालें. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत पोरू मार्चा सावन खणी बंद जाल्ल्यो. आयज 1 वर्स जालें हांगा आमी धरणां धरलें आंदोलन, पण सरकाराचेर आनी सरकारी यंत्रणाचेर कसलोच इफेक्ट येवंक ना की कामगार हांगा बसल्या, गोंयच्यो मायनी बंद आसा. ते आदले मुखेलमंत्री आसले पळय बाई, ते आजारी पडल्या कारणान हो विशय तांकां तडीक व्हरपाक मेळ्ळो ना. तेन्ना आतां आमी जो आमचो नवो मुख्यमंत्री जो आसा पळय तो मायनींग बेल्टाचोच आसा. सो ताकाय खबर आसा आमची तळमळ कितें आनी आमकां कितें जाय आनी कितें नाका तें. आमी तेजे कडेन मागता की तेणें बेगींतल्या बेगीन मायनी चालू करच्यो इलेक्शना पयलीं. आनी आमी जे मायनींग डिपेंड लोक आहा, जे मायनींग भितर लोक आहा न्हू, ते आमी भरपूर प्रयत्न केल्लो. सरकारी दरबारी आमी खूब प्रयत्न केल्लो. हो विशय आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसलो पयलीं, पण आमी 1 वर्स जाले आमकां नरेंद्र मोदीन आमकां 1 वर्सान अपॉयंटमेंट दिलें आनी आपलें क्लियर सांगलें की म्हणून हो विशय आहा तो स्टेट गव्हर्मेंट करतलो. CM जाल्लो आहा आमचो तो खांडपट्ट्या भागांचो प्रमोद सावंत, तेंचे कडेन आमी सगळे जे डिपेंड लोक आहा ते मागता बेगितल्या बेगीन ह्यो मायनी आहा त्यो सुरू करचे आनी जे लोक डिपेंड आहा, जे लोक संकटान पडले आहा तांकां न्याय दिवचो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. खांडेपारात दिशादर्शक बोर्ड नाशिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो. ताची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. अशे भिरांकूळ अपघात टाळपा खातीर हे सुवातेर दिशादर्शक फलक उबारचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी. भौशीक बांदकाम खात्याचे ह्या रस्त्याचेर काम चल्लां, ताका लागून हो 1 वे रस्तो 2 वे केला. पूण दिशादर्शक फलकूच लावून नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार मोटारसायकल आनी कारी मदीं अपघात जालो. अपघातात मार लागिल्ल्या मोटारसायकल चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेला. आनी एक्सिडेंट कारण जावपाक म्हणल्यार हो रस्तो जो रस्त्याचें काम चलता हे प्लेसीर थंयसर कांयच सायनबोर्ड्स घालना, कांयच प्रिकॉशन घेयना. हे आमी 4 वर्सां पयलींसान सांगत येयले, आमचे कोण कानार घेयना. जे डिपार्टमेंट आहा PWD आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर हाका पब्लिकाचे लायफ सेफ्टीचें कांयच पडोवन वचना. हो एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें? हो जो आमगेलो एक्चुअल रोड आसलेलो नॅशनल हायवे आनी हो रोड अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा. आतां गाडी चलोवपाक कशें गावतले बाबा हो रोड ओपन जाला म्हणून? हे सुवातेर पयलें हिंगा कांयच सायनबोर्ड ना. दोनूय वाटेच्यान येतिल्ल्या गाडयां मदें कन्फ्युजन जालें आनी ताका लागून तो हेड ऑन कॉलिजन जालो, एक्सिडेंट जालो तो. आमी एक राती जो प्रोजेक्ट मॅनेजर आहा ताका फोन करून सांगलें एक्सिडेंटा बद्दल तूं हे प्लेसीर यो म्हणून. तेणें कांयच इंट्रस्ट दाखोवना हे प्लेसीर येवपाचें. ना ह्या रोडांतल्यान गाडयो येता आनी त्या रोडांतल्यान गाडयो येता. पण जेन्ना हांगा येता पळय न्ही तेन्ना हो हांगा नॅरो रोड आसा, हो हांगा एक्सिडेंटल झोन जावन पडला. ताका लागून हांगा सायनबोर्ड बेगींतल्या बेगीन लावचे आनी तेंच्यांनी हांगा कितें तें क्लियर करचें. 1 वे जाल्यार 1 वे क्लियर करचें. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळेची उद्देगीक वसणूक सगळ्या तरेच्या प्रदूषणाचे आगार जाला. श्रद्धा इस्पाट हे कंपनीन धातूची मळी हाडून उक्त्यार उडयल्यात. ताचे आड थळाव्या लोकांनी शुक्रारा आंदोलन केले. थळाव्या नगरसेवकांनी लोकांच्या ह्या आंदोलनाक तेंको दिलो. मेकळ्या सुवातेर मळी उडोवपाक पालिकेन हे कंपनीक नव्यान परवानगी दिवची न्ही अशी मागणी घेवन बेलाथेंबी वेरवड्याच्या लोकांनी शुक्रारा आंदोलन केले. ही कंपनी कडेल्ले धातू आनी हेर वस्तीची मळी आनी भुसो मेकळ्या सुवातेर हाडून उडयता. ताका लागून ह्या वाठारांत प्रदूषण वाडलां अशें थळावे लोक म्हणटा. कितें आमकां कमी आसले जे आमकां डस्ट डेली खाता ते आमकां कमी आसले ते आनी एक न्यू काडला ते स्लॅकाचे. सो आमकां सगळें ऑब्जेक्शन आसा हेका लागून कित्याक आमगे सगळ्यांगे हेल्थ पिड्यार जाल्लेच आसा. आतां आमी चलता म्हूण बरी आहा. आतां ते डॉक्टराक गेल्यार कोणा ना कितें तरी आसतलेच हे आमी शुअर आसा. आनी वो डस्ट हे कार्बन येता पळय ते पावडर तो हांगाच न्हू आख्खी कुंकळ्या येता. कित्याक आमी हांगा लागीं आहा आमकां चड आमी एक्शन घेना. कुंकळच्या लोक पासून बाजाराक गेलो अशें म्हणटा तुमगे थंय येता आमगे घरान बीन येता पूण असली कामां सगळीं जाण मेळोन करपाक मातशी फाटीं सरतात. ते श्रद्धा स्पार्क नो ऑब्जेक्शन लेटर मागताय परमिशन मागताय म्युनिसिपालिटी कडेन आनी ती म्हणटाय मेजॉरिटी कावन्सिलर जाले तेंगे प्लेस आहा ओन सो आमच्यांनी तांकां परमिशन दिवपाक जाता. नो ऑब्जेक्शन लेटर हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें मिटिंगे सो ते मुगेलें रेजोल्युशनाचेर मिटिंगेचेर हाडलो ना ऑब्जेक्शन म्हूण. सो आतां हांवें रिटर्न दिलां आमगे ऑब्जेक्शन म्हूण MLAकूय दिला म्युनिसिपालिटी दिल्या DMA लेटर कोला कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाक कोला ती कंट्रोल बोर्डान DMA हांव आतां व्हरोन दितलें. सद्या MLA आनी म्युनिसिपालिटी हांवें व्हरोन दिल्या. फनन स्लॅग डंप करून परमिशन मागताय ते आनी नॉन हॅझिडस म्हणटाय. सो कितको नॉन हॅझिडस जाता ते सद्या स्लॅग कॅमिकल नासतना तें जाता मेल्ट कॅमिकल उरता न्हू. सो ते स्लॅग ते थिंगा ओपन दवरताय तें सगलें उबोन येवन आमगे घरांचे झाडांचे चोय सगलीं दाट जालें झाडां तुमकां मागीर दाखयता कितली घरांचे आमगे वस्तीचे दिसान दीस साफ कोले आतां साफ कोता आतां सगळे बसता. आपली स्वताची बॉल्सां भरून गांवांत जी हें आसा ती उद्ध्वस्त करपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्हू. सो तेका लागून आमी ह्या वडांत ते सगळे लोक हिंगासर जमिल्ले आसात आनी सगळ्यांनी सरकाराक तशेंच पोल्युशन बोर्डाक शिटकावणी दिल्ली आसा की हो जो प्रकार जो घडपाक येता हो ताबडतोब बंद करचो म्हणून. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन ताच्या अप युवा देगा जवाब हे मोहिमेक सुरवात केल्या. केंद्रातल्या मोदी सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय केल्यात काय ना हो मुद्दो घेवन ही संघटना गोंयच्या विद्यार्थ्यांकडेन वतली. मोदी सरकाराचे अपेस दाखोवन दिवप हो ह्या मोहिमेचो उद्देश आसा अशें NSIचे सरचिटणीस ममता निगडेन सांगलें. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आर्गां ओंपपाक फातोड्ड्या शोक सभा जाली. ह्या वेळार दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, आदलो सभापती राजेंद्र आर्लेकार, फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक, आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी दयानंद पागी, देवेज्ञ सारस्वत समाजाचो अध्यक्ष अतुल वेर्लेकार हांची उलोवपां जाली. The Modi led government is diverting us from the main motto, like main issues like unemployment. Like this time there are more than 1.8 crore youths, like youngsters, first time voters are voting this general elections. So we want them to remind that what we are seeing now is not the real motto, but the real motto is unemployment that we are facing. We are doing this campaign called अब युवा देगा जवाब. मोदी सरकार से बहुत मांग लिया हिसाब, अब युवा देगा जवाब. In this we are going to campus wise and we are distributing these pamphlets to students and we are asking them like, did you get this 15 lakh amount promised in your account, or did you get those 2 crore jobs that were promised by Modi government during 2014 elections? We'll go to colleges to ask them whether they've got jobs, if the quality of education is improved, is the price of essential items reduced, all these specific questions which the Modi government came with the promises. The other main issue that we see is every day we see our leader talking about a Sood Boot Ki Sarkar. So Sood Boot Ki Sarkar for a Rafale deal
not only with the Rafale deal, this has also influenced in the education system of the country. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कुंकळेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकारीण पायीक देवस्थानाचे सत्र्य आणि गुलाल व्हळा उमेदीन थळाव्या लोकांनी मनयलो. पांचरकणीच्या महेश गांवकारान ह्या विशीं अधिक माहिती दिली. पळयात. शांतादुर्गा कुंकळेकारीण पायीक देव संस्थानाचो वार्षिक सत्रे उत्सव गुलाब उत्सव आता सुरू जातलो. तुळशी वंदना सांगडी घातल्या नंतर 5 रंगबिरंगी सत्र्यो आमी उबारतले. गोंयांत आमी पयली सत्र्यो हांगा उबारता. कुंकळे पंजोरकणी श्री शांतादुर्गा कुंकळेकारीण पायीक देवस्थानाच्यो हांगाच्यान सत्री उबारली म्हणटरी आमची सत्री पयली श्री शांतादुर्गा कुंकळेकारीण स्थान हा देवूळ हा त्या देवळा फेरो घालून नंतर श्री पायीक देवाच्या देवळा फेरो घालून परत सत्र्यो मांडार येता. हे उत्सवाक कमी कमी 4 ते 5 हजार लोक पार्टिसिपेट जाता. लोक दर्शन घेता देवाचे तशेंच सत्र्यांचे. अशी सत्रे कडेन जेन्ना मागता तेन्ना सगळे बरें जाता. सगळ्यांतली इच्छा पूर्ण जाता. ही जागृत देवता आसा. त्याच बरोबर कोणी कसल्या संकटां सापडलो जाल्यार ताका मदत करून तांकां बरे रस्त्यार हाडटा अशी त्याची खास्ती आसा. आयच्यो कोंकणी हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.